Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Pergan Jesu. Oglap Jesu. Mahman Jesu. Stuti Jesu. Wonder Jesu. Hallelujah. 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 Baba बहिणीनो परत मी समया मुखार हाजीर जाल्यां कित्याक आमी हांगासर आयल्या बाबा भयणीनो आमी संवसारांत आसा आमी दिसपरतें जेवता आमकां दिसपरतो ग्रास आसा आमची आस्त बुदीक आसा आमचें धनदिरमें आसा हाचे मदें आमी कित्याक देवासरशीं आयल्या कित्याक वो एक घंटो सोम्या मुखार उंड्यार पारदरच्या जेजू सांगता आमी करसूंक आयल्या भाव भयणीनो आजकाल संवसार पळया कितलो आज ह्या संवसाराचे दिश्ट घालतना बेजार जाता तेणें गलाटो येणें गलाटो तेणें खुन्यो येणें लढाई झगडी मनशाच्या जिवितांत हे आमी आज पळयता परे दिसा हांव टीव्ही घालता ऑन करता एक आपळयता एका तरणाट्यान एका स्त्रीयेक भांगारा खातीर जीव एशी मारले एक सुरी स्त्री तिचे भांगार शिंगार सरले तिचे घुमटीस कातरली प्रायवंत स्त्री ह्या मनशांत पळया कांय इल्ले दयाळे आसची कित्याक मनीस अशें करता कित्याक आज आमचे मदें खास कुन्यो जातात वर आमी जाणाव बेळ्ळारे थंयसर एका मुखेल्याक रागाड काडलो जीव असो काडलो कित्या खातीर रागात व्हरोनचें मनशापणगी हें मनीस अशें करता मोकरसो देव आमचो आनी मनीस जीव काडटा रगात वरयता आयच्या दिसा परत्यान कालच्या दिसा परत्यान आनी एक तिस्कोबार तेणें कोन्यो येणें आतां कोण म्हणटा कर्फ्यू केला सतकी फुटकी नेना बाबेनीनो कित्याक अशें जाता संवसारार मनीस पयशे आस्त बुदीक संवसारी अधिकार हाच्या फाटल्यान वेता मनशान देवाक सांडला मनशान देवा पयस केला त्या देखून संवसाराचेर असलीं कर्गां येतात मोकरसो देव मनशाच्या काळजांत ना मोकरच्या देवाक मनशान पाठ केला भगिनीनो आज आमी मागा जाय संवसारा खातीर कित्याक आमचो देव मोकरसो देव इजाया प्रावतीचें पुस्तक आमकां सांगता इस्रायला तूं म्हजो हांवें तुका रचलेलो भियेनाका हांवें तुका सोडयला हांवें तुका तुजें नांव आपयलां तूं म्हजोच पळया मनशां थंय देव कितलो मोग दाखयता हांवें ताका नांव आपयलां तूं म्हजोच आमी देवाचे भाव भयणीनो देव आमकां जाय तें दिता आमी कित्याक लढाय करची कित्याक झगडीं करची आस्ती बदकाक लढाय करची पयशां खातीर आमी लढाय करची अधिकारा खातीर लढाय करची आयचो संवसार देव म्हणटा तूं म्हजोच आनी तूं उदकांतल्यान विशीत जाल्यार हांव तुजे सवय आसतलो न्हंयांतल्यान तूं विशीत जाल्यार हांव तुजे सवय आसतलो त्यो तुका बुडोवच्यो नात उदकांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासोन वेसोनाय उज्याच्यो जिबो तुका भस्म करच्यो नात कित्याक हांव सर्वेस्पर देव तुजो पवित्र देव तुजो सडवंदार हांवें तुजे सडवणाचें मोल दिलां प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देवान आमच्या सडवणाचें मोल दिलां आनी त्या देखून उंड्यार पारसो जेजू ह्या संवसारांत सडवणाचें मोल दिवन आयिल्लो जेजू
आमच्या खातीर आतां उंड्या रुपार आदार जावचो जेजू, आमचे खातीर जीव दिल्लो जेजू, आमी सगळ्यांनी समाधानान संतोषान मोगान जियेचे म्हूण आशेवचो जेजू. आमी लढाई झगडी अन्यायी खुनयो आनी झगडी हे सगळे पयस करून मोगाच्या बांदांत आमी जिये जाय म्हणले आशेवचो सोमी. मोगाचो सागर आमकां मोगसू हाडून तर ह्या देवाक आमी आराधन करया. गोपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार. आमचे तूं मुखार उंड्यार पार तूं हाजीर जाता जेजू, आमी तुका नमस्कार करता. आमचे जिवीत तुका समर्पिता. तुजे तावन आज संवसाराक शांती वळ जाय आनी तुजे तावन जिवीत वळ जाय जेजू. ह्या खातीर हो थोडो वेळ तुजे संगता करता आनी मागता जेजू. आमी तुका आराधन करता. दिंबेर आमी पडया, सोम्याक आमचे मदें आपोवया. गुपित मोच्या देवा तुका नमस्कार. उंड्यार पार तुळीस काळीज मोचे सगळेच तुका काळजाता. कित्याक नियाळ तुका सगळे सर्वता. काळीज मोचे सगळेच तुका काळजाता. कित्याक नियाळ तुका सगळे सर्वता. ओय सोम्या, गुपीत ह्या उंड्या रुपार जेजू आमचे मदें हजर आसाय. आमचे जिवीत तुज्या दोळ्यांनी सदांच पळोवन आसाय सोम्या. आमचे सगळे जिविताचें किरकोळपण तुज्या दोळ्या मुखार सदांच आसा. आमच्या काळजांतीन बोगणां, आमच्या काळजांत आजचे वायट संगती, राग, द्वेष, जिद्द, मोसोर हे सगळें पळोवन आसाय जेजू. ह्या उंड्या रुपार जेजू तूं खरोच म्हजे खातीर कांतो जावन हजार जालाय. हांव मनीस सोम्या गर्वाक पडला. हांव सोम्या हंकारान भरला. हांव सोम्या स्वार्थान भरला. म्हजें जिवीत ह्या संवसारी संगती फाटल्यान येत गेलां. तरी पूण जेजू म्हजी सोडवण आशेवचो देव तूं. म्हज्या सोडवणेचें मोल दिवन ह्या उंड्या रुपार ल्हानशा खालत्या रुपार तूं आदार आसाय. म्हज्या जिविताची देखभाल करताय. म्हज्या जिविताचेर दोळो दवरताय. म्हजें काळीत परिवर्तन करताय सोम्या. मोगान तें भरताय. कित्याक हांव तुजोच म्हणलें तूं जाणाय आनी तुवें स्विकार केलाय जेजू. सोम्या जेजू हें जिवीत तुका समर्पिता. कित्याक तुका आपूण पारखूंक आमी आसात जेजू. उंड्याचें रूप तूं तरी जिवोसू देव ह्या उंड्या रुपार साक्रामेंतां दारासाय. तुजें बोळ विशेश जेजू.
हजारो आणि लाखा करोडच्या करोड लोक या गुंड्या रुपार हजारो सुद्दां आकर्षित करताय तुझे ती व्हरताय तांकां जिवीत दिताय सोम्या आज आमी आमकांच तुका समर्पिता तुझ्या एकाच उतरान आमचो भावार्थ तीर कर तुवें कितें सांगलाय आमी आज भक्तीन सत म्हणटा सोम्या पातयेन तुमी तुजेर पातयेवन जिवीत तुकाच समर्पण दिता आज सोम्या जेसू तुझ्या उतरान आमचो भावार्थ तीर कर आमी तुका समर्पिता देखो ना सोम्या जेजू आमचे जिवितात आमी तुका समर्पिता उंड्या रुपात जेजू आमचे मध्ये आदर आसाय आमचे खातीर मनशां आरोप घेतले सोम्या तुवें आमचे खातीर 3 घंटे कुर्सा रूम काडलोय आनी थंयसर तुजे देवपण सुलभ तुवें लेपयले सगळ्या मनशां कुळेचे कश्ट तुजेर तुवें घेतले त्या कुर्सा रूम काडटना सोम्या तुवें ती कुर्साच्या त्या मरणाची दूख भोगतना ते वळवळे भोगतना तुझ्या कुडीन ते रगत वारो ते व्हांवतना जेजू तुका भोगुल्ले ते कश्ट तुझे ते कश्ट सोम्या म्हज्या दोळ्यां करता व्हरतना जेजू हांव कालतो मनीस हांव कांय न्ही जेजू म्हज्या सोडचे मोल तुवें दिल्लें सोम्या जेजू आयच्या ह्या संवसाराचेर दिश्ट घालतना सोम्या मनशाच्या बरेपणा खातीर तुजें देवपण दिवून एक मनीस जावन आमचे मदें आयिल्ली आमी सगळ्यांनी मनशापणान जियेली आमी सगळ्यांनी मोगांनी जियेली आमी राग द्वेश जिद्द हागी हें सक्कड सोडीचे आमी मनशांनी संवसाराची आशा सोडीचे ह्या संवसारांत अधिकाराची आशा सोडीचे आमी लढाय झगडी करची सोडीचे तुझ्या मोगांत आमी जियेचे तुजी रुपान जावं जियेचे म्हणल्या खातीर जेजू ह्या उंड्या रुपार तूं आदार आसाय उंड्याचे रूप घेवन निस्तीच पडते आमचो मोग करताय सोम्या रात आनी दीस ह्या उंड्या रुपार तूं आसाय जाल्यार तुका मनशाचे कश्ट आयकून पुरो जायना मनशांचे अकमान तूं सोंसताय जाल्यार तुका पुरो जायना तुका राग येना मनशांनी दाळ दाखयताय सोम्या तुजें बोगसाणें तुजो मोगू तुजी काकळटू तुजी दाळ आय लेख मीत नातले रे सोम्या आनी ह्या काकुळटीन जेजू म्हाका आशेत हांव जेजू तुजे सांगत रावोंक संवसाराचे सोम्या जिवीत पुरासनेचे बेसारायेचे आमकां तोखून वयता हांव जेजू निराशीत जाता आमकां कांटाळो येता जायते फावटी सोम्या जेजू असल्या जिवितांतले आमी भायर सरून तुज्या दैवीक वेंगेंत रावंक जेजू आज हांगासर ह्या आराधनाक आयल्या हांव थोडो वेळ तुज्या सांगाता जियोंक सांगाता उलोवंक तुज्या मोगाची ऊब बगून जेजू आमचें जिवीत तुका आमी समर्पिता कुर्सार लिपोन आसले एकच ते देव
होशियार भाऊ बहिणीनो, उंड्यावर परच जेजू सांगत आम्ही करशया तुझ्याकडे उलोव्या. आज आम्ही वो घंटो एक घंटो जेजू सांगता बळा अधिक रीतीने मागचे. आज आम्ही सगळ्यांनी जेजूकडे संसारा खातीर मागची गरज आसा. बाबा बहिणी आवनी तुम्ही सकट सांगता मागता तेन्ना देवाची सकत हांगासर वाळटा. खंयसर दोग वा एक म्हजे नवी सांगता मेळोन मागता ते हांव आसतलो तुमच्या मध्यागात. देव आसतले कडेन कितें जाता म्हण आमकां गोत्त आसा. बाबा बहिणी न्हू, देव आसले कडेन अजापां घडटात. देव आसले कडेन पिडा गुण जाता. देव आसले कडेन मनशाचें जिवन परिवर्तन जाता. देवाचो जेजू समार्याच्या बांयच्या काट्या कडेन गेलो आनी त्या स्त्रियेक भेटलो. पातकी स्त्री जिवीत बदलून देवाचरशी फाटी आयली. विधव आपल्या पुता खातीर रडून ताचे पुता मातये पावंक वेताली. जिवंत जेजू थंयसर मनशा रुपारसो जेजू थंयसर आयलो आनी थंयसर मेल्लो तिचो पूत जीव जावन उठोन बसलो. आनी घराक जेजू चरशी हाडलो आनी येताना 4 जाणांनी व्हांवून हाडलो. मनीस आतां उठोन चलोंक लागलो. भावा भयणी 30 वर्सां तळ्या कडेन पडून आसलेलो मनीस जेजू येवंक नासलो. थंय एपड्या इतलीं वर्सां आतां जेजू थंयसर येता. कितें जाता आमकां गोत्त आसा. तो मनीस 30 वर्सां उपरांत उठोन चलता. चापां घडटात. पळया कसली बदलावण. मनीस जिवीत बदलता. संवसारा पडल्यान तो जाकेव ताच्या जिवितांत आस्त बुदीक तें पुंजावन दवरता. काळजान ताका समाधान ना तरी जेजू ताच्या घरा येताना जिवीत बदलता. जाकेवाचें संतोष ताच्या काळजान भरता. ग्रेस्तिकाची आशा सोडता. देवाचो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 त्या देखून देवाचें उतर आमी उडोवलो. आमी आयकलें तें खरेंच. देवाचें उतर तें इतलें बळादीक मनशाचें जिवीत बदलिता. देखून ह्या प्रवादीच्या पुस्तकांतली परत एक फावटी उडास करता. ती उतरां उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवे आसतलो. न्हंयांतल्यान तूं वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात. उज्यांतल्यान तूं वेशी जाल्यार तूं भस्म करच्यो नात तुका. कित्याक हांव सर्वेस्वर देव, इस्रायलाचो पवित्र देव, तुजो सोडवणदार. इजिप्त हांवें तुजे सोडवणेचें मोल दिलां. पळया ही देवाची उतरां बळादीक.
आम्ही ह्या देवाक आमी स्तुती करया तुमची जाप अर्गांनी ओगलाप तुका सुमयान जेजू अर्गानी होगलाप तुका समया जेसू सोम्यान जेजू तूं आमचो सोडवणदार जावन आसा देखून अर्गानी होगलाप तुका समया जेसू सोम्यान जेजू तूं आमकां बचाव करच्या के संवसारान मनशा रुपार आयलोय देखून अर्गानी होगलाप तुका समया जेसू सोम्यान जेजू आमकां बचाव करचे खातीर तूं मेलोय आनी जीवन जालोय देखून अर्गानी होगलाप तुका समया जेसू सोम्यान जेजू नितीवंतपणे तुवें संवसाराक हाडली देखून अर्गानी होगलाप तुका समया जेसू सोम्यान जेजू आमची सकट पातकां तूं बक्षिताय देखून अर्गानी होगलाप तुका समया सोम्यान जेजू तूं अदृश्य देवाचें प्रतिरूप जावन आसाय देखून अर्गानी होगलाप तुका समया सोम्यान जेजू तूं कतनातली शिडी जावन आसाय देखून अर्गानी होगलाप तुका समया सोम्यान जेजू तूं भाग्यवंत देवाचो पूत जावन आसाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सोम्यान जेजू ह्या उंड्या रुपार खरोच आधार आसाय देखून अर्गानी होगलाप तुका समया सोम्यान जेजू ह्या उंड्या रुपार आधार आमची मागणी आयकताय देखून अर्गानी होगलाप तुका समया सोम्यान जेजू तुझे सत्यांत तुझे देवदूत तुझे संगता आसात देखून अर्गानी होगलाप तुका समया सोम्यान जेजू तू या पृथ्वीचे प्रथम फळ जावन आसाय देखून अर्गानी होगलाप तुका समया सोम्यान जेजू तू आरंभानी अंत जावन आसाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सोम्यान जेजू तू पवित्र सबजे मस्तक जावन आसाय देखून अर्गानी होगलाप तुका समया सोम्यान जेजू तू आरंभानी अंत जावन आसाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सोम्यान जेजू या सगळ्या संवसाराच्या संगती तू रूपीत केलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सोम्यान जेजू आमकां तू वाट सत आनी जिवीत जावन आसाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सोम्यान जेजू जेवण संवसाराच्या सक्त्यांक तू नाश करताय देखून अर्गानी होगलाप तुका सोम्यान जेजू उंड जिवीत असो उंड होता आनी ह्या संवसाराक तू आयलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका समया जेसू सोम्यान जेजू आमकां ते उंड्या जीव मारिपा जिवीत दिताय देखून अर्गानी होगलाप तुका समया जेसू सोम्यान जेजू आमच्या जिविताची आत्मीक सोमाय तू चडयताय देखून अर्गानी होगलाप तुका समया अपरिमित लेखान आमचो मोग करताय देखून अर्गानी होगलाप तुका सोम्यान जेजू तुज्या कोर्साच्या मरणा वरवीं आमकां तुवें सुटका दिल्याय देखून अर्गानी होगलाप तुका समया सोम्यान जेजू आमकां केदींग पातकाचे गुलाम जावंक सोडिनाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सोम्यान जेजू आमच्या कुटुंबांत आमी सगळ्यांनी मोगान जिवंक तू आमकां आदार दिताय देखून अर्गानी होगलाप तुका सोम्यान जेजू आमचे कुटुंब सगळे सांगात दवरताय देखून अर्गानी होगलाप तुका समया सोम्यान जेजू ह्या संवसारांत तो राग द्वेष न्ही तो ती बारीकपण तू पयस करताय देखून अर्गानी होगलाप तुका सोम्यान तुज्या आमलीक रक्तान सगळो संवसार तू अभिषेक करताय देखून अर्गानी होगलाप तुका तुज्या पवित्र मोगाच्या रक्षणाक आमकां जीव करताय देखून अर्गानी होगलाप तुका समया हर एकल्याच्या आमच्या कुटुंबांत आमच्या काळजांत आनी जिवितांत तू हजार आसाय देखून अर्गानी होगलाप तुका आमची ती लेखमीतली अजापां करताय देखून अर्गानी होगलाप तुका समया हांव आसा तुमचे संगे भियेनाकात म्हणली उतर आमकां सांगताय देखून अर्गानी होगलाप तुका समया अर्ग तुका सुम्यान जेजू होगलाप तुका सुम्यान जेजू आराधन तुका सुम्यान जेजू आतां आमी देवाची स्तुती करया आनी त्या देवाक होगलाप दिवया हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांवें वाचला भक्तीन गितां काम संतोसाची सोम्या तुका हांव वर्णिता हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांवें वाचता भक्तीन गितां काम संतोसाची सोम्या तुका हांव वर्णिता बाबाक म्हजो दंडळटाना सोम्या तुका हांव भोग मारता तुका तुज्या देवाक वळखता बिंबेर पडोन आवार मारता हर एक म्हज्या सुख संतोषा सोम्या तुजो सांगात सोता हर एक म्हज्या कश्टान
सम्या तुका हांव दीन वाचता भक्ती गितां संतोषाची सम्या तुका हांव वर्णिता सम्या तुका हांव वर्णिता. उबे रावया एक बोर. जेजू आमचे लागीं उलयता. देवाचें उतर आमकां समजणी दिता. देवाचें उतर आमच्या मोतीक उसवाड दिता. देवाचें उतर आमच्या मोतींतलो दुबाव पयस करता. देवाचें उतर आमच्या मोतींतलें भें पयस करता. आमच्या मोतीन मस्त घुसपट आसा सगळी घुसपट पयस करता. देवाचें उतर आमी कितें करचें म्हणलें समजोनी दिता. कित्याक आमचें तें उलयता तो देवूच जावन आसा. देवाचें उतर तुमचें तें वस्ती करता जाल्यार तुमचें जिवीत अदीक पळादीक जातलें म्हणटा पवित्र पुस्तक. देवाचें उतर पळादीक. पावस कसो धरणीर पडटा तें फळ दिल्या शिवाय रावना. धर्ण भिजतना ती धर्ण फळ दिता. तशेंच देवाचें उतर आमच्या काळजांत आमी आयकतना आमच्या काळजांत तें रमतना मोतींत आमी आटयतना नियाळ करतना आमकां देव जायती उगडापणां करता. आमच्या जिवितांत मस्त संगती आमी घुसपडेंत आसा काळोखांत आसा समजना कश्ट येतना आमी घुसपडटा. देवा कडेन सवाल विचारता. पिडा कितें आयली म्हूण आमकां बेजाराय जाता. देव कितें अशें करता म्हणून सवालां विचारता. आमकां थोडी बडीन देवाची कुशीच समजना. देवा कडेन आमी राग करता बेजाराय काण घेवन आसता. मोतींत आमी जायत्यो संगती भरून दवरता. हाचे वरवीं आमकां पिडा उपजता. टेन्शनाक आमी वळख जाता. हायपर टेन्शनाक वळख जाता. आमी मस्त पिडेस्त जाता. बाबा भयणीनो देवाचें उतर आयकया बरें करन आनी त्या देवाच्या उतराक कान दिवया. देवाचें उतर नियाळ करया. कित्याक सप्त मासन ह्या संवसारांतलो जेजूस म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता. जेजूच उलयता. जिवीताचें उतर उलयता. त्या देखून पेद्रून म्हणलें सोम्या आमी कोणा लागीं वचूं तुजें तें आसात उतरां जिविताची. सोम्या आमी कोणा लागीं वचूं तुजें तें आसात उतरां जिविताची. सोम्या आमकां जिवीत दिताय. तुजें उतर आमचें दिताना आमी जिवान भरता जेजू. ह्या संवसाराच्यो संगती चिंतन आमी मरता जेजू. आमकां जीवच ना. ह्या संवसाराच्यो बेजाराय ह्या संवसाराची निराशा ह्या संवसाराची पिडा आशिरा ह्या संवसाराचे कश्ट ह्या संवसाराची वायट संगती जेजू आमकां जिवनांतली बरी करता जेजू. पूण तुजें उतर जेजू आमकां जीव दिता. मोतीक संतोश सरता उल्हास सरता. जेजू आमचे लागीं उलय. आमचे लागीं उलय जेजू. आमी तुका आयकूं आतां तयार आसा. तयार आसा जेजू. उलय सोम्या उलय. आयकता साकोर तुजो. सक्कड म्हणी आमी बरें करना. सलय म्हाका सलय जावन आसाय आसरो म्हजो. परत एक पोवटी. उलय सोम्या उलय. आयकता साकोर तुजो. सलय म्हाका जावन आसाय आसरो म्हजो. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळ जम्या मदलो एकलो जेजू लागीं म्हणालो मेस्त्री आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटे कर्ण दिवंको म्हज्या भावाक सांग. जेजून ताका जाप दिली इश्टा
तुमचे मध्ये न्याय नीत करूंक वा वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला. उपरांत ताणें तांकां सांगलें, पळया, सर्व सत्तरांच्या स्वार्थांतून अलग रावंक सत्राय घेया. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावयेत पूण ताचें आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. उपरांत एक वपार तांकां जेजू सांग लागलो, एक ग्रेस्त मनशाच्या भुंयेंत एक पावटी उदंड पीक जालें. तो तो आपणा इतल्या चिंतूंक पडलो, हांव कितें करूं, म्हजें पीक दास्तान करूं म्हाका सुवात पावना. शिकीन तो म्हणालो, हांव हें करतां, म्हजीं कोठारां मोडून घालता आनी निवड करून बांदतां. सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तातूंत भरता. उपरांत हांव म्हाका अशें म्हणटा, अदृश्टवंत मनशा, 12 वर्सांक पाव अशें दास्तान केल्लें तुका जायतें आसा. सावकासाय घे, खा, पिये आनी गमात मार. पूण देवान ताका सांगलें, हत्त पिश्या, आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो फाटीं विसारचो आसा. तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो. असली गत म्हणयेत आपणाक दिरवीं पुंजायतल्याची, पूण देवा उजीर ग्रेस्त जावन नातल्ल्याची. देवाची उतर ये, वाकणी तुका क्रिस्ता. मुगाळ बाबा भयणीनो, एक ल्हानसो नियाळ ह्या देवाच्या उतराचेर करया. काल दनपारां सुमार 3 वरांचेर 3 जावन 10 मिनटां जाल्लीं हांव कणाच्यूर आस्पत्रेंत आसलो. म्हज्या भयणीची दुख्यारान हांव ताका 12 वरां 1 वरार पळोवंक गेल्लो आनी फाटीं परतलो. वाटेर येतना म्हाका फोन आयलें, अंकला फाटीं ये म्हूण म्हज्या बाचेचें. तक्षण हांव घरा आयलो आनी काडून फाटीं गेलो. आनी फाटल्या 11 म्हयने हांव न्हू कॅन्सर पिडेत बिरो झुजच्या त्या म्हज्या भयणीची दुख्यारान तें मस्तबटी मागलां हांगासर. आनी त्या वेळार प्राण करचे घडये थंयसर हांव आसलो. आनी ह्या वेळार म्हाका भोगलें, संवसारांत आमी कितें चिंताव. हे प्राण करचे घडी मनीस आमी संवसारांत कांय वरना. एक विस्वास मात्र देवा कडेन दिवंक आसो, दुसरें कांय ना. आमचें जिवीत कितलें जियेल्लें, आमी केल्लें, आमी जमयल्लें, आमी वट्ट केल्लें कांय ना. एक विस्वास मात्र तो देवा कडेन दिवंक आसो. आनी तो दिल्ल्या घडये सक्कट जालें. मागीर निर्जीव कूड 3 तावन 10 वरार ताणें प्राण केलो. कांय व्हरूना ताणें. ताचें भविश्य जिविताचें झूज मात तें व्हरून गेलें. भाव भयणी, मस्तपटी आसता घडयो हांवें भोगलात. आनी आमी मनीस संवसारांत पयशे, आस्त, बदीक, धंदेरवे, वांटो, म्हजो शेर आमी झगडटा. अधिकार, लढाई हे आमच्या जिवितांत पळयता. कोण हांगासर जीव काडटा. आपुरबायच्या मोगाचे कुटान 3 तिरकोड जाता. भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं म्हणलें आमी विसरता. पयशां खातीर, आस्ती खातीर, दुडवा खातीर, भांगारा खातीर आखरेक आमी कितें व्हरता? झिरो. कांय व्हरूंक मेळना आमकां.
कोण मनीस जर ह्या संवसारांत आमी जर ह्या पयशां फाटल्यान कितें आमकां एक बरें भोवशा मोरने आमकां मेळना कोणना तें सोडून येतना काड वड जाता कोणना पूण आमचे लगीं कांय ना जाल्यार एक समाधानान मोरोंक तरी मेळटा भाव भयणीनो आयच्या वाचपांत आमी पळयलें तो ग्रेस्त मनीस जेजू लागीं येता आनी सांगता सुम्या मिस्त्री आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटे कर देव म्हज्या भावाक सांग तेज्या मोती समाधान ना कित्याक तो पयशे आस्ती फाटल्यान पडुल्लो म्हजो वांटो मेळो ना म्हाका तो वांटो थंयचे भाव इम्पॉर्टंट न्ही ताका भयण इम्पॉर्टंट न्ही जल्म दिले आवय बापूय गरजेची न्ही आस्त म्हज्या भावाक तें आस्त वांटे कर दिवं सांग मनुश्याचे जीव येते लब जाल्ले कितलीं जाणां आमी मनशां आस्तीक लब जाल्या देखून आमकां समाधान ना मस्त पळया चिंतून पळया कितले पटी आमकां कित्याक लढाय झगडी आमकां कित्याक कुटुंबां मन आसता हाच्या फाटल्यान मस्त पयशे आस्त बदीक वांटो म्हजो वांटो तें म्हजें हें म्हजें ताका म्हजें ताणें दवरलां आनीक तें बाबा भयणीनो हे वांटो हांवें चिंतलें म्हज्याच कुटुंबांत आमकां हें आसा एक दीस आमी चिंतलां कितें उलयतना आयलें वांटो आनी हांवें एक दीस म्हज्या जिवितांत हांवें चिंतलें म्हज्या बाबान मरतना हांव आसलो अंतरुणा लागीं म्हज्या बाबान केल्ली आस्त कांय गळोवन मस्त केल्लें बाबान कोंडून माती कर कांय व्हरूंक ना करीत गेलो तो म्हज्या आबी मरतना म्हज्या आबांनी कांय व्हरूंक नातलें आनी त्या आबाच्या आबांनी पण ते तांणी मलगड्यांनी कांय व्हरूंक ना आनी आमी काल्याक व्हरूंक आमी काले व्हरूंक म्हूण वद्दाडचे आमी काल ह्या संवसारांत व्हरूंक म्हूण वद्दाडचे आमी काल्याक झगडचे आमी काल्याक पिडा मागोवन काडयोची आमी काल्याक जे समाधान पाड करचें हांव न्हू चिंतून पळय हेजे कडेन हो ग्रेस्त मनीस जेतो लागीं केलो जे मोती समाधान नातलें कित्याक ताची मत आसली आस्ते फाटल्यान जाग्या फाटल्यान जर आज आस्तेचो वांट्याचो आशा नासली जाल्यार तो तेज्या भावाच्या विशयान वायट चिंतो नासलो तो म्हणटो ना सोम्या म्हज्या भावा लागीं आस्त बदीक आसा वांटे कर दिवं सांग म्हणटो ना कित्याक तो चिंता आसलो आस्त बदी कोणा कडेन म्हज्या भावा कडेन आमचेच तो म्हजोच भाव न्ही गे आमचेंच न्ही गे आमच्या भावान आमकां दिल्लें आमचें आतां आमचें सगळें आनी आमी व्हरना आनी कोणाचें आमी घाल्या झगडचें शांत समाधान भाव भयणीनो देवाचें उतर आज आमकां नियाळो करता मस्तवटी आमच्या जिवितांत आज आमी लढाय झगडी असं कितेंय पळया उरोवन पळोवया बरें कर आज मनीस आसल्यार संगती वचून समाधान उगडायता आज आमकां दाय देव भाव भयणीनो आस्त बुद्धीक मनशा शाश्वत न्ही व्हरूंक मेळना एक मात्र देवाक मनशा सांगात मेळचें देवाचें सांगातपण मेल्ल्यारय देव आसा आमचे सांगता जीवांतल्यारय देव आसा मेल्ल्या वेळार आस्त बदीक ना जीव आसल्या वेळार मात्र आस्त बदीक मेल्ल्या वेळार आमी केल्लें बरेंपण आमचें सांगता आसा पूण आमचें आस्त बदीक ना चिंतून पळोवया बरें करना कित्याक तुका समाधान ना कित्याक पिडेस्तावन आसाय कित्याक तुका टेन्शन कित्याक मुस्तबटी तुजें जिवीत ह्या संवसाराच्या चिंती कंतीन लासोन येता एकच संवसाराच्या वस्तूचो मोग जेजू आमचे आस्त आज कितें सोम्या सांगलें इजाया प्रवाची वडोल उतरां तुमी म्हजे तूं म्हजोच तुज्या सडवणे खातीर हांवें सगळें केलां देव आमचे खातीर इतलें करतना आमी कित्याक भाव भयणीनो आमी कित्याक ह्या संवसारी संगते फाटल्यान बेचें देव आमचे संगे आसतना देव आमचे संगे आसतना आमकां कांय करतना हर एक देव आमची जतन घेता देवाच्या मोगान आमी बरया ग्रेस्त मनशाचें जिवीत आमी पळोवया आखरीक ग्रेस्त काय कितें हाडटा ग्रेस्त मनशाक समाधान मेळटा की कितलो तेंप
पयशांचो संतोष कितलो तें भांगाराचो संतोष कितलो तें आस्तीचो संतोष कितलो तें तो मनीस म्हणटा म्हज्या जिवितांत जायत परतें देवान म्हाका दिलां खंय मोट्टो करून कळना म्हजी कोटां ना आनी देखून हांव मोण बांदता नवी करता जायत तेंपो जायला खा पिये गमात मार पळया ग्रेस्त जायतें आसा तुका भिये नाका मनशा खा पिये गमात मार कितलीं वर्सां न्ही कितले घंटे कितले दीस न्ही घंटे न्ही सेकंडां जाता तकरे कित्याक म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा हाय पिशा हत पिशा आयच्या राती मोद्यान राती भितर तुजो जीव तुजे लागसो विसारतलें आनी हें कोणाचें जातलें कितले घंटे भाव भयणीनो संतोश पयशांचो संतोष कितले घंटे आस्तीचो संतोष कितले घंटे धनदिरवेचो संतोष कितले घंटे ग्रेस्तकाय संतोष कितले घंटे आयच्या राती तुजो जीव तुज्या लागीं विसारतलें आमकां कांय शाश्वत ना देखून भाव भयणीनो संवसार म्हणल्यार माया जिंके फाटल्यान धांवचें सोडया जेजू म्हणल्यार जिवीत दिवच्या सोम्या फाटल्यान आमी धांवया ताचें तें आसा संतोश आयच्या राती आमकां आमचो जीव आमच्या लागीं व्हरतना आमी एकसुरे आसचें नांव जेजू आमचे संगी आसतलो कोण आसतलो जेजू आमचे संगी आसतलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया भाव भयणींनी कोणी भिवचें नाका जेजू आमच्या संगत आसा जेजू आमच्या संगत आसता भेना मरोंक आमकां भेना जीव व्हरतना आमकां भेना संवसारांत जीत कांय भेना जेजू आमच्या संगत आसतना जेजू म्हज्या संगत आसतना हांवें कांय भिवची गरज ना जेजू तूं म्हज्या संगत आसाय त्या आमी सक्कट सांगया सोम्या तूं म्हजे संगी आसतना जेजू म्हाका केन्ना गरज ना तुजें नांव पातयेतून जेजू म्हजें जिवी तुका समर्पिता तूं म्हाका आसत्यार पुरो संवसाराचे पयशे आस्त बदीक नाका सोम्या म्हाका ह्या संवसाराची कितेंच आशा म्हाका नाका जेजू तूं म्हज्या सांगात आसल्यार पुरो तूं सोम्या म्हाका जाय सक्कड आमी समर्पिया आमचें जिवी जेजूक समर्पिया देवाक आमी समर्पिया बरवसो तूं सोम्या बद्रसो रक्षक तो दर दिवसो जेजूसा सर दिवसो एक सुरू तर पळणार आवाजल्याय कांटे कुंटे कितले मेळ्याय दिश काडचो ना केदीस तुजे वयली वाट बाबा दैवत पावची मरणा कित्याक करावे भिव जाय कष्टा वाटे कित्याक तकचोंक जाय तुजेर दवरल्यार बरवसो म्हजो सासनीक जिवीत जोडतलो तूं सोम्या बरवसो तूं सोम्या भद्रासो रक्षक दैर्यसो जेजूसा सैद्यसो इकडे बोर आमी मागया आमी सर पगल्या पवित्र सभे खातीर आयच्या संवसारांत पवित्र सभा देवाच्या आजेरपणाचो गुर्तो आयच्या संवसारांत पवित्र सभा जेजूचे नीज खरें रूप जावचे पासत मागया आयचो संवसार बदलून आसा आयचो संवसार पयशां फाटल्यान वेता आयचो संवसार आस्ती बदका फाटल्यान वेता आयच्या संवसारार समाधान ना
पवित्र सभा देवान दिल्लें वर्तें देणे जेतूंतलें समाधान आमकां सगळां मेळोवंक जाय. मिसाच्या वेळार आमी जेजून म्हणली ती उतरां अशी सांग म्हणली, म्हजें समाधान तुमकां दिता, हांव शांती तुमकां दिता. मागीर आमी जेजू कडेन सगळ्या पवित्र सभेक सोम्या शांती दी, पवित्र सभेक मोग दी. सगळ्या याजकांक, सगळ्या गवळ्यांक, सगळ्या धर्मिकांक, सगळ्या भाऊ भयणींक आमकां तुज्या मोगान भर. सोम्या जेजू आज आमी संवसाराचो मोग सण सोडूंक आमकां शिकय. आज संवसारा पट्ट्यान वेची आजीनी सोम्या आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आज कितलेशे जावं पुरो तुडीबुटी धार्मीक ह्या संवसारी जिविताक तुजे जिवीत समर्पीत जिविताक समर्पिल्ले गवळी दैत्य संवसारा फाटल्यान मेताना जेजू तुका दूख भोगता. आज सगळ्यांनी आमी तुज्या सोम्यान जेजू तुका आशोवंक जाय, आमचें जिवीत तुका समर्पिल्लें जावंक जाय. सोम्यान जेजू संवसाराची आशा आमच्या सगळ्यांच्या काळजांत ती कान बडय. आमच्या कुटुंबांनी जेजू आज तुजो मोग वाडय. आज आमच्या कुटुंबांनी जेजू तुजें सांगात म्हण उणें जालां. आज जेजू सगळ्यांक आज घरांत वस्तू पयशे आनी इलेक्ट्रॉनिक्स मोबायलां आनी असल्या संगतींक जेजू जागो तुजो मोग उणो जाला. त्या देखून कुटुंबांनी समाधान ना, मनशापणाचें वातावरण ना. जेजू कुटुंबांनी उलोवणें बरें ना. आवय बापूय भुरग्यांक थंय गौरव ना, मालगड्यां खातीर गौरव ना. जेजू आमची कुटुंबां अस्कस जाल्यात, संवसारा फाटल्यान वेतात. आयच्या भुरग्यांक आवय बापूयक गौरव दिवंक गोत्तू ना, तांकां फकत संवसाराचे वस्तू पयशे. सोम्यान जेजू आमी तुजे कडेन मागता, तुजी कृपा वत जेजू आमच्या कुटुंबांचेर, आमच्या पवित्र सभेचेर, हर एकल्या आमच्या मुखेल्यांचेर. सोम्यान जेजू तुजी दैवी कृपा वाडय. संवसाराच्या कुसडांतल्यान आमकां भायर काड, संवसाराच्या आशेंतल्यान भायर काड. पयशे आसली बदका खातीर आमच्या कुटुंबांनी लढाय झगडी रावय. सोम्या भाऊ भयणी सोम्यान जेजू आवय बापूयच्या आस्ती खातीर झगडचे रावो दीत. आमच्या कुटुंबांक कोर्टींनी केसी पयशे आसती बदकाच्यो वर्सांगांतल्यान लोळच्यो रावो दी. सोम्या तुजी सगत मात्र तें बदलूंक शकता. सोम्या काळजां परिवर्तन कर आनी आमचे ती जेजू तुजो धाराळ मोग ओंपून समाधान आनी संतोष आमकां दी म्हूण मागता हांव जेजू. आयक मुझे मागणे सोम्या देवा, उद्धार काळी सोंदी म्हाका आयच्या दिसा. मागया भाव भयणीनो, प्रायवंता खातीर आमी विशेष रितीन मागोवंक पापसेबान उलो दिला. परसो आयतार ताणें मालगड्याचो आयतार जावन आचार सोंको आमकां उलो दिल्लो. हो जुलाय म्हयनो आमी प्रत्येक तरान जेजू मोरयेचे आवय बापूय सांजोकी म्हणे आन्नाची परब आचरण करतना प्रायवंता खातीर आमी विशेष रितीन मागया. आमची प्रायवंतांची मस्तो कश्टांनी आसात. आज आमची कितल्या प्रायवंतांक घरांनी मोग मेळना. आज आमची प्रायवंतां कितलीं प्रायवंताच्या घरांनी वस्ती करतात. तांणी कश्ट काण बांदल्लें घर तांणी गाम व्हरोन खंय लोकांच्या बागलाचेर गळोन काम करन वावण करन भुरग्यां पोसून भुरग्यां वाड दाखोवन तांचे खातीर इल्लें आस्तपती करन आज तांच्या घरांत रावचे पाग आमच्या आवय बापूयक ना. सोम्या कितलींशीं जाणां रडतात आनी आमचीं भुरगीं भुरग्यां आवय बापूयक प्रायवंतां आसऱ्यांत प्रायवंताच्या घरांनी दवरूंक कशी सोम्या चिंतात. सोम्या तांकां तुका समर्पिता हांव. आमची प्रायवंत आमची आस्त बदीक सोम्या भावार्थाचे दिरवे दे. आमच्या घरांतली आवय बापूय सोम्या तुज्या मोगान भरुल्ली, आमकां तुजी वळख दिल्ली ती.
ताणी आमकां तुजी वळख दिल्ली, तांच्या मार्फत तुजी कृपा आमच्या घरांनी वाडल्या सोम्या. आमच्या प्रायवंतांक जेजो आमी केदींग दुखय हांव आमच्या प्रायवंतांक कितले कश्ट दी प्रायवंताच्या घरांनी दवरी नाव. आमची प्राय आवय बापूयनी आमच्या घरांत आसाचे कितली ती कश्ट आसूं दी, कितली पिड्यान जोरों दी सोम्या. आमची आवय बापूय, आमची मालगडी, आमकां आमच्या घरांत ती जाय सोम्या. आमी समर्पित हांव तुका. अरे एका भुरग्याचें मन बदली जेजो. कोणें एका भुरग्यांनी क्रिस्तांव भावार्थान वाडिल्ल्यांनी आवय बापूयक प्रायवंताच्या घरांनी आमी दवरिना म्हणून निर्धार घेवंक, प्रतिज्ञा घेवंक सोम्या. तुज्या कृपेन तांकां बरें आनी तांच्या घरांनी तांणी वाहून काडून वाडोवन ती घर लावल्या, तांणी बांदल्या घरांनी तांचो आग्रेसो स्वास सोडचे भाग आमच्या वडिलांक फावो कर म्हूण तुजे लागीं मागता हांव आनी तुका समर्पित हांव सोम्या. समर्पित हांव जेजू सर्वोत्तर प्रायेच्या. समर्पित हांव जेजू सर्वोत्तर प्रायेच्या. घे सोम्या घे तू ताका जिविताचे पेटयता तुका. घे सोम्या घे तू ताका जिविताचे समर्पित तुका. मागया भाव भयणीनो, आमचे सर गरजां खातीर हो एक आराधनाचो वेळ आमी सगळ्यांनी एकामेकाक दीत मागचो वेळ. कितलीं जाणां आज आमच्या मागण्याक ती आशेतात, कितलीं जाणां ह्या आराधनाक करतात. आमी हांगासर मागतना आमच्या मागण्याचो फळ तांच्या कुटुंबांनी वाळटा. आमच्या मागण्याचें बोड कितल्याच्या कश्टांनी आसल्या पिडेस्तांक, आर्थीक समस्यांनी सांपडलेल्यांक, दुखांत असलेल्यांक, गदी बेजारांत असल्यांक, इसरपणांतल्यांक आमच्या मागण्याचें बोड मेळटा. आमी सगळें उंड्यार परतच्या जेजू कडेन मागया. मंगळूर एकलो भाव अनुभव युरोपाक गेल्ले कडेन थंयचे सगळे डॉक्युमेंट्स भायर पडल्यात. मस्त कंदीर आसलो, कॉन्टॅक्ट करूं समेत कुटुंबां सगळीं जायना. गांवांत तुजी आवय मस्त खंतकारण आसा. सोम्यान जेजू ह्या बाबाचे सगळे डॉक्युमेंट मेळाशें कर. ताचे पयलीं बऱ्या तरान जावन ताणें फाटीं येवन पावोवंक आनी त्या आवयचीं दुखां पुसून काड जेजू. धैर्य आनी समाधान दी तांकां. एक शिक्षक भयणी जेजू तिणें काम करचे कडेन पंचायतीचे सांदे आनी हेर थंयसर थोडे मुखेली सडी मुखेली मस्त टॉर्चर दिवन आसात, काम करूंक सोडिनात, मस्त कंदी बेजारार आसा. ह्या शिक्षकीचेर आशिर्वाद घाल जेजू आनी त्या मनशांक समजून दी. बऱ्या तरान तांणी दोशी नाशिल्ले तांच्या मुतीक उजवाड दी जेजू आनी समाधान दी, भलायकी दिका दी. आनी एका भयणी काम करचे कडेन समस्या आसात, थोडी पेपर्स मेळोवंक आनी बाकी आसात. सोम्या ही पेपर्स मेळोवन बऱ्या तरान तिजे समस्या परिहार जावं ती मागता. सोम्या तिजी काकूट कर. सोम्या त्या कुटुंबाचे एका संद्याक कामाक एप्लाय केला, एक बरें काम मेळोवंक सोम्या ते कुटां मागता जेजू. तांचे मागणें आयक आनी काम मेळशें कर. मंगळूर वाल्यांचे एका भयणीक सुमार दिसता ताप, शेड कोंकली, गुण जावंक आयकना, मस्त अस्कस जाल्या. त्या भयणीक जेजू बरी भलायकी दी. तिची शेड कोंकली ताप घूण कर जेजू तिका बरी कर. जेजू तिका आपड. कोंदापूर शोभा म्हणली भयण तिच्या घराचें काम आखरेच्या अंतराचें तुका समर्पण दिता. तिच्या पुताच्या भलायके खातीर मागता. तिच्या कुटुंबांत एका तरणाट्या बरी सेदेक मेळो मागता. सोम्या तांचेर आशिर्वाद घाल. एक भाव इस्रायलाक वचूंक जाय तें प्रयत्न करनासा. सोम्या मस्त प्रयत्न कर. एक विसा बऱ्या तरान मेळोवन दी. एक इस्रायल वचून आपणें जोडून आपलें जिवीत बऱ्या तरान करून हर प्रयत्न करतना आसा. सोम्या ताच्या प्रयत्नाचेर आशिर्वाद घाल आनी एक बरो फुडार ताका लाभय जेजू. बसरूर एका भयणीक वायटाच्या सक्तीचे मस्त तोंदरे आसात. खंयच्या कामांदी आडकडी येतात. थोडी पटी मस्त निराश जाता. सोम्या जेजू थोडी पटी भेंद दिसता. तेका
तिजें बेपयस कर तूं आसाय खंयच्या वायट सत्यांक नाश केल्लो सुमी तुजे पातयेल्यान तूं सोण घालिनाय सुम्या तिका धैर्य आनी बोळ आनी उजवाड दी जेजू शिरसितावन मेरी आपल्या घराचें काम आनी नक्की जावन तिचे जागेचे डॉक्युमेंट्स आनी कितलेशे कॉम्पेन्सेशन मेळोवंक बाकी आसा सोम्यान जेजू ती बरायकी टेन्शन भलायकी पाड जावन येता सोम्या तिचेर आशिर्वाद घाल सगळ्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद सक्कड समाजांतले भायर काड बेंगळूर एका भयणीक जायते दीस जावन कितले वखात केले रे तिजे शेळकोंकले गूण जायना मस्तो रितीन कश्ट जाता म्हयन्या गटल्यान जेजू आज तिका ज्या बऱ्या रितीन जेजू तिका आपड आनी ह्या पिड्यांतलें तिका बरें कर एका भयणीक एक घर काण घेवंक सोम्या जेजू तिणें येवं दिला आनी बऱ्या बऱ्या रितीन ताका जे घर मोलाक घेवंक जाय अशे पयशांची वेवस्था जावंक जेजू कुमक आदार दी आनी एक वाडतकी सोम्यान जेजू एका भयणीचो दावो पाय आनी दोंपराची गांठ मस्त दुखता ती गूण जावंक मागता सोम्या तशेंच तिच्या दुयेंस ठरलाची शेळकोंकली गूण जावच्या बसत मागता दुयेंस सोन्या गर्भेसपणाचो 500 म्हयनो बऱ्या तरान तिचें गर्भेसपण जेजू आशिर्वाद करूं मागता जेजू तांचेर आशिर्वाद घाल शिवमोगा दियेचो याजक बाप एंटनी नजरेत सोम्या लंग्स इन्फेक्शन जावन क्रिटिकल स्टेजीर जावपाचो मुल्ला सास पोद्रेंत सोम्या तुवें आपड जेजू वो एक याजक बिस्वानाक मागून विनंती केल्या शिवमोगाच्या बिस्वान सोम्या आज ह्या याजका तुज्या पांयतळी दवरता तूं आपड जेजू हो याजक जाय दैत्य बरेंपण ताणें करूंक आसा लोकांक ह्या घेवन याजक जेजू आपड आनी गूण कर एका भावान आमाल पिवणी सोडून बरी जिणी चिवून ताच्या कुटुंबाक सांबाळूंक जेजू जबाबदारीची जबाबदारी ताका दी सोम्या ताका आपड पेरमानूरच्या एका कुटुंबांत एका भुरग्यान बरें करून शिकोवंक घरांतली पिडा कश्ट मस्त घरांत एक इरारय आसा सोम्या सक्कड कश्टांतले त्या कुटुंबान निवार आनी घरांत समाधान संतोस्ती म्हूण तुज्या लागीं मागतात जेजू आशिर्वाद घाल तांचेर एका भयणीच्या पांयाच्या गांठीची दूख गूण जावच्या पासून तुज्या लागीं मागता जेजू तिका बरें कर आनी तिका सुटका दी एका भावाक बरो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक ताजे टेस्ट करतना ल्हानशें फळ आसा आनी तें टेस्ट आदरलां कॅन्सर जायत की म्हणून भियान आसा सोम्यान जेजू ताका एक बरो रिपोर्ट येवन जेजू ही कॅन्सर पिडा न्हय आसता न्हय जावं दी आनी बरी भलायकी ताका लाभ मागता एका भयणी कॅनडा वचूंक विजाक जायत तो तें प्रयत्न करता आनी की विजा जावंक काही कारण जेजू तुवें मोहन केल्यार सक्कड संगती तुका साथ आसा जेजू देख तिका आमी समर्पण दिता सोम्यान जेजू ह्या गरजांचो हांगासर सक्कड भाव भयणी जेजू तुजे लागीं मागता आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो आमच्यो वैयक्तीक गरजो आमच्या आयघरांनी समस्या आसात आमच्या आयघरांनी खंत आसा आमच्या लागीं कितल्या कुटुंबांनी आमचे सोम्या आमच्या सैऱ्या कुटुंबांनी कितलीं जाणां गरजेंत आसात जेजू तांचे कश्ट तुका समर्पण दिता फाटल्या आराधनांनी मस्त त्या समा आमी तुज्या पांयतळी दवरल्यात जायतीं तुवें तोळ दिलां जायतीं जेजू तुजे लागीं आनी की आसा तुज्या पांयतळी दवरता मागता जेजू तुजेर भरवोस दवर मागता आमी जाणां तूं आमचो मोग करताय तुजे लागीं मागले कंडिती नासतना रावनाय जेजू आमी तुजे लागीं मागता जेजू सर आमच्या आराधना कुमोकरच्या दानीचेर काकूळ आशिर्वाद घाल जेजू आमकां आराधना कुमोकरच्या स्पॉन्सरांचेर आनी फुलां दान दिवच्यांचेर आमकां हांगासर ही डिवायन वर्ड प्रसार करचे डिवायन वर्ड टीव्हीच्या मालकान शिमांतेचेर व्हिडिओग्राफी करच्या संगीतीच्या भाव भयणीचेर हांगासर डेकोरेशन करच्या धन भयणीचेर तशेंच हांगासर विविध रिती कुमो करतल्या भाव भयणीचेर आशिर्वाद घालचे सो ह्या घडी आमी तुका समर्पित आमी सक्कट दिंबी एरपडटा जेजू तुजी काकूळट आमी मागता बरवशान आमी मागता आमी जाणून जेजू संवसाराचो मोग आमी आमकां नाका फकत आमकां तुजो दैवीक स्पर्श जाय जेजू आमकां तुवें आपडल्यार पुरो जेजू आमकां तुवें आमच्या सांगाता रावल्यार पुरो जेजू तुवें आमच्या सांगाता आसल्यार आमकां भेना आमी दैरान रावता जेजू सगळ्या संवसारान सांगता तूं राव कोण आज हें आराधन टीव्हीचेर युट्यूबाचेर आनी सगळे हरी एका विविध माध्यमाचेर पळयतात जेजू सांगता तुज्या दैवी स्पर्शान आपड आनी गूण कर जेजू
बरें कर, तुझी दैवीक सगळ्यात आम्ही मागता आणि तुका आम्ही स्तुती करता. हालेलुया 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 जेदो 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 सम्यान जेदो आम्ही मागता जेदो हालो जेदो 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 सम्यान जेदो आम्ही तुझ्यावर विश्वास दवरता जेदो आमच्या संगत आताय तुम्ही आमका पडताय गुण करताय जेदो जेदो तुझ्या मोगाचो शिवर आमचेर वताय तुझ्या आम्हाला अभिषेक करताय जेदो आम्ही तुझ्यावर पातयता. We believe in Jesus, 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 we believe you. We trust you, Lord. You are our life and you are our master, Lord. You are the one who heals us, Jesus. We trust you, believe you, Jesus. Let your holy power come down. Let your Holy Spirit pour down his power on us and your holy plan heal us, Jesus. Touch and heal us, Lord. We believe you, trust you, Lord. Swami Anjita Jirugal, Daivik Sagat Paran Dije Zorye Klajer, Swami Anjita Aradhanam Bhagya Dharye Klajer Yagadye, Pavitra Gadye Tamyane Aradhan, Bhagya Jareka Gadye Chezu Gondkar, Sakkad, Adha Pradesh, Eka Goyantla Kutma Gadere, Swami Eka Goyantla Kutman Vichaytritin Magam Kavinanti Kela, Ya Kutman Koincha Eka Kutma Jarashirvad Gal, Pancha Kutman Bari Baraiki Dijedu, Tanka Barariti Sakkad Samatande Bairado, Swami Anjita Zorye Klajer, Konti Lagi Magta, Sakkad Hariega Kutma Jarashirvad Galjedu. Hallelujah, 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 hallelujah. आशीर्वाद घेऊया, सौम्याचा आशीर्वाद घेऊया. जेजू आमच्या संगत आसा. आम्ही खाली पाटी वसना. आस्त बोधीक पैसे आमकां हाचे कांय नाका. सौम्याचो आशीर्वाद असल्या पुरो. जेजू आमच्या संगत असल्यार पुरो. आमकां सक्कड आसा, संतोष आसा, समाधान आसा, भलायकी आसा, सक्कड आसा. जेजू दिता ताजेर विश्वास दवरून मागया. आशीर्वाद घेऊया. Yedyavoda Sakramenta Sasnam Namat Kuruya Purvilyatya Rupa Bodla Novyoriti Adarya Sarvon Veja Astakvisha Bhavartache Dardivya Zashim Bapa Tashim Buddha Ulasani Ukhiza Podvi Maima Sasna Sasna Yekastalya Rarsita Tukhato Gaja Spirita Samasami Navarta. प्रार्थूया. ये देवा विचे सक्रमेंत काल तुझ्या कष्ट उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या स्वर्गनेच फळसदां आमचे देम बुगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां देन फावो कर. जो जियेतान रच करताय ससनाच्या ससना. Amen. ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕದೋಳು. ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕದೋಳು. ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ
ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ